बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 120 आणि 6 तिसरी वोळ. Psalm 126 वर्स 3. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर महान कृत्यां केल्यांत आनी आमी संतोष बरीत जाल्या. मोगाचनो, आमचो देव आमचे खातीर महान कृत्यां केल्लो आनी आजून तो करून आसा आनी आमकां संतोष बरीत करता. तर ताचे समोर आमी संतोषान येवया, दिंबी गेल्या तो आमचो समय म्हणून वळखोन बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया. गावया आमी आराधनाचें गीत. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आमकां रसून पोसून सांबाळलो आमचो देव, आमचे थंय महान कार्यां केल्लो, ताका आमी आराधन करया बापा. मोगान तुवे संसार सोय सुंदर तो केलोय, मनशाक तुझ्या सारख्या सोदून ताचे अधीन दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. वय आमचो समय जेजू आमचो सर्वांगा आमचे खातीर संवसारी आयलो. ओनीस हरसार मेलो जीव दिवन आमकां सोडयलें जालें आनी आमकां सर्गीचें राज सोडून दिलें. त्या आमच्या समयाक आज बाबाच्या उजव्याक वचून आमचे खातीर विनंती करची. ताका आमी आराधन करया, मान करया, आमचो समय म्हणून आमी वळखूया. मनीस जावन संवसाराक आयलोय, काळोख दांडायलोय, खुर्सार मरण सडवण करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. वे आमच्या पाराकलिताक पवित्र आत्म्याक मजत दरा देवा. आमचे सुवें सदांकाळ वस्ती करशा, आमकां कृपेन भरशा, आमकां आराधन स्तुती आनी मागणे करूंक जाय अशी कृपा दिवच्या. दिसान दीस ताचे समोर आमकां हाडच्या. आमच्या समयाक पवित्र आत्म्याक कृपेवंता पाराकलिताक आमी आराधन करया, नमन करया. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा, कृपे पावस आमचेर शेणो नितळ कर आमकां. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. हात बान आमी गावया. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका,
आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका बापा पुता आनी पवित्रत्म्या आमच्या त्रिएक देवा. आमचे थंय उदार जाल्ल्या आमचे थंय विस्मितां केल्ल्या असर्यां केल्ल्या किर्तन 120 आनी 6 मोठ्ठें किर्तन जावन आसा. देव आमचे थंय महान कृत्यां करता आनी त्याच्या कृत्यां वरवीं आमी संतोश बरी जाता. देखून देवाक अर्घां दिवंक आमकां किर्तन उलो दिता. आमचें दूख तो संतोशान बदलता. होय आमचें सगळें देव आसून आमकां संतोश बरीत करचो. आमचे थंय महान कृत्यां केल्लो त्या देवाक आज आमी परत एक फावटी अर्घां दिवया. हे व्हडलो देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो आमकां रचल्लो पचल्लो सांबाळलेलो आमची सडवण केल्लो आनी आमचे थंय पवित्रत्म्या मुखांतर जियोवचो वस्ती करचो. हें किर्तन आमचें करया. ह्या किर्तनाचीं उतरां वावरतान बरवशान आनी मोगान आमी उसारया आनी त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. म्हजे उपरांत सांगा. सियोनाच्या बंदिवनांक सियोनाच्या बंदिवनांत सर्वेस्परान परतून हाडले. सर्वेस्परान परतून हाडले. तेन्ना आमकां तें तेन्ना आमकां तें एक सपनशें दिसलें. एक सपनशें दिसलें. तेन्ना आमचीं तोंडां हांसलीं तेन्ना आमची तोंडां हांसलीं. आनी आमची जीब उल्हासान गावंक लागली. आनी आमची जीब उल्हासान गावंक लागली. तेन्ना राष्ट्रां म्हणूंक लागलीं. तेन्ना राष्ट्रां म्हणूंक लागलीं. सर्वेस्परान तांचे खातीर सर्वेस्परान तांचे महान खातीर कृत्यां केल्यांत. महान कृत्यां केल्यांत. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर वय सर्वेस्परान आमचे महान खातीर कृत्यां केल्यांत महान कृत्यां केल्यांत. आनी आमी संतोश बरी जाल्या. आनी आमी संतोश बरी जाल्या. नेगेबांतल्या व्हाळा भाशेन नेगेबांतल्या व्हाळा भाशेन आमच्या बंदिवनांक आमच्या बंदिवनाक सर्वेस्परा परतून हाड. सर्वेस्पराक परतून हाड. दुखां गळोवन ओमतात तीं दुखां गळोवन ओमतात तीं गितां गावन लुमतलीं. गितां गावन लुमतलीं. रडत तीं वेतात. रडत ती वेतात. जेवण ओमचें बी घेवन ओमचे बी गितां गावन परतून येतात. गितां गावन परतून येतात. हाडून कणसांच्यो पेंडयो. हाडून कणसांचे पेंड्यो. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 अर्गां बापा अर्गां बापा. अर्गां जेसू अर्गां जेसू. अर्गां पवित्रत्म्या अर्गां पवित्रत्म्या. आतांनी सदां सर्वदा आतांनी सदां हालेलुया सर्वदा. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 वय सुमी आमकां संतोश बरीत करता. सुमी आमचे थंय महान कृत्यां करता. त्या सुम्याक आज उल्हासान आमी गावया. आमच्या बुकांतलें गीत गैवी गायना H60 पेज 103. सुम्याक अर्गां आमी दिवया. ताची कृत्यां नियाळ्या ताळयो पडून संतोशान आमी गावया. सुम्याक अर्गां आमी दिवया. धन्याक आमी नावडया. कृत्यां ताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. सुम्याक अर्गां आमी दिवया. धन्याक आमी नावडया. कृत्यां ताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. आळ्याक ताळे मेळोवया. वासंत्रां वाजून नाचया. पदवी आनी वैमाताची पोडा ताळ्यान घावया. अर्गां दिता ओगळां दिता. काळजांत हांव तुका दिन वाजता. उपकार तुझे वावुरता. गोपान तुझ्या जियेता. अर्गां दिता ओगळां दिता. काळजांत हांव तुका दिन वाजता. उपकार तुझे निवता. गोपान तुझ्या जियेता. निरंतरी ताळयो पडून संतोशान उल्हासान आनी आनंदान
सम्याचरी एक उपकारनिया ताची महात कार्यानिया आनी केल्ली विस्मितां आमच्या जिवितांत खरी एका दिसारी एका वेळी आमी नियाळ्या सगळ्या मनान काळजान ताका स्तुती करूं ताचे सुमरास उल्हासान संतसान गितां गावन आमी येवया ताची महिमा आमी गायसूं जिनियत अजापां करता वायटांत हांव आमकां राखता सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता जिनियत अजापां करता वायटांत हांव आमकां राखता सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता पथकांत हांव तो निवारता सर्गी वाटेन चलयता भावार्थांचो आसल्यार जिवो बेसांव आमचेर तो वखता अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांत हांव तुका दिनवासता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांत हांव तुका दिनवासता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता आमी स्तुती करूया हालेलुया 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 होगळापणे महिमान स्तुतिका वंदनता हरसिलो तू साव तुझे नाव सलाम तुझे आमचते सुमिया विचित्रांजली महान कृत्या दिसान दी समकारक लाईन संभाळलाय सुमिया आमचते तू दार दलाय तुझं मोग विश्वासी पोल मंगासेता we praise you Lord we thank you hallelujah 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 कितलो बरो देव आमचो आयचे श्लोक कीर्तन 120 आनी 56 काडलां सर्वेस्परान आमचे खातीर महान कृत्यां केल्यांत वय समी आमचे खातीर महान कृत्यां केल्लो आनी आजून तो करता आनी वो आमचो भावार्थ देखून आमी सुमया मुखार येता हर एका दिसा थोडो वेळ म्हणी ताका आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक आनी ताचे कडेन आमी मागोवंक आमचें समर्पण करूंक कित्याक तो सगळें करता म्हणून वळखोन देखून हो भावार्थ मोगाळ भावा आनी भयणी मस्त गरज भावार्था विनय आमी कितेंच केल्यार तें देवाक मानवना पूण आमी भावार्थान देवाक लागीं सरतना देवाक तें मानवता देव पळयता आमी कडचें आराधन तो पळयता आमी कडची स्तुतेक तो कान दिता तो वयता आमचेर नदर घालता सक्रामेंतांत हांव आमकां पळयता कोण म्हजी स्तुती करतात कोण आज म्हजे थंय संतोश पावतात कोण म्हाका आज वळखतात हेंच देव पळयता देखून आमी भावार्थान सगळें करता आनी सर्वेस्पर आमचें थंय महान कृत्यां करता हाच्या पयल्या वाचपांत एक नदर आमी गेली जाल्यार आज एजराच्या पुस्तकांतले ग्रंथांतले त्या पुस्तकाचो आरंभ पयलो अवस्वर पयली वळ तावन 6वी वळ हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां वाचूंक मेळटा एक राई थंयसर ताचें नांव सिरूस म्हणून इंग्लिशान म्हणटा सायरस पूण तो जुदेव न्हय एक पर्शियाचो राय द पर्शियन किंग पूण देव ह्या परकी रायाक वापरता पळया देवाची स्तुती करतल्यांक देवाचो मोग करतल्यांक देव कितेंच उणय करना देव कशें मनी तांकां पावता आतां हो पर्शियाचो राय कितें करता तो देव ताका प्रेरीत करता कसलें प्रेरण दिता जेरुसलेमांत एक मंदीर बांदूंक जाय म्हणून ताणें आदेश दिवचे खातीर
आज्ञा दिवचे खातीर एक परकी राय जाल्या रे, पूण जेरुसलेमान कित्याक सुदैवांक मंदिर भोव मोगाचें टेंपल. देखून सुदैवां खातीर ताच्या लोकां खातीर ह्या रायान एक आदेश दिवचे बरी देव ताका वापरता. सिरुसाक देव ताका प्रेरण दिता. आनी मोगाळ भोव आनी बरी आज आमी आमच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार एक नदर आमी गेली जाल्यार आमचो देव आमचें तें महान कृत्यां करचो. थोडे पडी आमी हें पळयना कित्याक आमकां बावडना. आमी मनशां सैंबार देवाक पळयता. मनशांनी चिंतचे बरी कशें आमी हेरांक पळयता, आमी मनशा दृश्टेन पळयता. ना, देवाक लागीं सरतना आमी देवाच्या दृश्टेन पळय जाय. देव आमचें थंय कितलो उदार जाता, कितली महान कृत्यां करता. देव आमकां आज बरें करूंक सोदता. देव आमकां आज गूण करूंक सोदता. देव आमकां आज कोणाय मुखांतर मेळोवंक येता. वा आमकां ह्या रायाक कशें ताणें वापरलें, प्रेरीत केलें सुदैवां खातीर एक मंदीर बांदचे खातीर. तशेंच देव आमकां विविध तरांनी मेळोवंक येता. पूण बावडत गरज रोमाकारांचें पत्र 8:20-8 ताचो मोग करतल्यांक, ताणें आपयलेल्यांक चक्कड संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता. आनी हांव जाणा म्हज्या जिवितांत एक नदर हांव ह्या आराधनाक तयार करता आसतना म्हाका बगलें कितल्या तरान विविध तरान देव म्हाका मेळोवंक आयला. त्या मिसावांत हांवें पळयलां देवाचो हात हर एक पोवटी, हर एक घडये. थोडे बडी म्हजो बावडत दंडळतना, थोडे बडी म्हाका खंत बेजाराय जातना, थोडे बडी आनी जालें आखेर जालें म्हूण चिंतना देव येता आनी म्हणटा धैर्य सानी नाका, भिये नाका, दिश्ट घाल वयर म्हजेर. किर्तन 30:4-5 ताचेर नदर लया तुमची मुखां मळां परजळतलीं, लजेन तुमची तकली पंदा तुमी घालची नात. हेब्रेवांचें पत्र आमी काडल्यार रावसवर 11:26 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा भावार्था विशयान कशें पुर्वजांचो भावार्थ. तांणी कशें देवाचेर विश्वास दवरलो आनी देव तांचे थंय विश्वासी जालो. ताणें ताचें विश्वासीपण सांडूंक ना. आनी 26 आमकां वाचूंक मेळटा. पळया कितें म्हणटा देवाचें उतर. तरी पूण भावार्था विनय कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यांनी देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून फातीय जाय. म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत जायतीं घडीत आसात. पूण एक घडीत थोड्या वर्सां आदीं एका डॉक्टराचें नांव येता आसतना कितें म्हाका हुशार ना, बरो ना म्हणटा. ताणें म्हळें तुज्या काळजांत ब्लॉक आसा. हांवें चिंतलें मिसांव सुरू जावन 2 वर्सांनी 2011 म्हाका ही स्थिती आयली की देवा आज म्हाका अशें केलें की हांवें शीन उसारूंक लागलो. मनशा सैंबा प्रकार शीन उसारचें. देवा म्हाका घाल्याक म्हाका सकाल्याक कश्ट, म्हाका सकाल्याक आतां ब्लॉक धाडले. आतां हे ब्लॉक कान घेवन हांवें कशें मिसांव करचें, हांवें कशें उबें रावचें, हांवें कशें उलोवचें, हांवें कशें मुखार वेचें. तर आतां मुखार वेचें गी सोडचें गी म्हण चिंतना हांव खंत करनच आसा, कंटिन्यूच मिसांव करनासा. आनी अशें मिसांव कंटिन्यू करूंक जाता. ही खंत दूख खान घेवन काल मिसांव करीत. पूण जर तर आज देवाचें मिसांव करीत जाल्यार आमकांय भावार्थ करस, आमकांय कृपा जाय. आनी देवाच्या कृपे विनय जायना, भावार्था विनय जायना आनी देवाक खंडीत मानवंक जायना. आनी अशें कंटिन्यूंत आसतना एक पवडी रतिरेंत एक प्रायस्त मनीस आयिल्लो आनी तो 5 दीस रतिरेक आसा. आनी हो प्रायस्त ताका हांव पळयतां पूण रतिरेक वेळार येता आनी पुरो रेतीर बरें करता. आनी अकरेच्या दिसा तो म्हणटा म्हाका तुका येवन मेळो जाय म्हणून. सांगलें ये मेळ म्हळें. आनी तो मेळ्ळो आनी 1 वर उलयलो ताचेच विशयान, ताच्या जिविता विशयान कितें 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 ताच्या जिवितांत जालें आनी कसली पिडा ताका आसा. पूण कशें देव ताका मेळ्ळा, कशें देवान ताचें तें महान कृत्यां केल्या, कशें आज देव ताका ताच्या मिसावांत वापरता. आनी तो म्हणटा ताच्या जिविता विशयान आनी अशें अशें वापरता. आनी मस्त संगती उलोवन आनी उपरांत आखरेक मागणेकन तो वेता म्हणटना तो म्हणलो हांव म्हज्या विशयान सांगूंक येवना, हांव आयिल्लो तुज्या विशयान सांगूंक. हांव सांगलें म्हज्या विशयान घालें सांगताय तूं. तो म्हणलो तूं खंत करताय, तुजी भलायकी बरी ना, तुका अशें जालां तशें जालां म्हणून. देखून देवान म्हाका धाडला तुका सांगूंक.
खंत करनाका पियेनाका. देवाक लागींसर तना भावडतान लागींसर मनशा सैमार पळयनाका. देव मनीस न्हय. वी डील विथ गॉड. आमी मनशां कडेन वेवहार करिना, देवा थंय. देखून तो भावार्थगर्स जर आज ही महान कृत्यां पळय जाय, यू वॉन्ट टू सी मिरेकल्स इन लायफ, यू वॉन्ट टू सी वंडर्स इन लायफ, यू नीड टू बिलीव इन गॉड. बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड. बिलीव इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. मोगाळ बाबा आनी भयणी दिंबी गेल्या, साज जाल्यार दिंबी गेला. ट्रस्ट इन द लॉर्ड. देर इज अ मिरेकल वेटिंग फॉर यू. तुज्या जिवितांत एक अजाप वा कितेंय देवान खरीचें आस देवाक कळीत कर. कितें करूचें देवाक लागीं सर. देवाक सांग, देवा आज म्हाका पळ. आज म्हजें जिवीत हांव तुजी स्तुती करतां. आज म्हजें कुटुंब, आज हांव कितें बडयतां ताचेर पेसाव घाल. लेट मी सी योर मिरेकल. हांव तुजें पातयेतां सुम्या तिसरी घालतां आनी तुजी स्तुती कर मागतां. आज देवाची स्तुती करनच आमी मागया. त्रिएक देव वरतो, बाप पूत पवित्र आत्मो, तो देव मनीस न्हय. सगळें ताका बडोवया, ताची स्तुती करया. लागीं सरून आमी गावया. देवा बापा तुका हांव वर्गां दितां. जेजू तुका हांव वर्गां दितां. पवित्र आत्म्या तुका जय जय म्हणटा. आमच्या बुकांत R5 पेज 210 आमकां समर्पण कर. समेची स्तुती कर आमी मागया. सोम्या तुका हांव वर्गां दितां. सोम्या तुजी हांव स्तुती करतां. सोम्या तुका हांव महिमा दितां. अब्बा बापा. सोम्या तुका हांव वर्गां दितां. तुजी स्तुती करतां. सोम्या तुजी हांव स्तुती करतां. सोम्या तुका हांव महिमा दितां. अब्बा बापा. आमची दोनी हात बान. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती कर मागया. जेजू आमचे खातीर आयिल्लो संवसार आमकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतशें मापान तें जिवीत आमचें आज जाता. जेजूचेर पातयेवन ताका लागीं सरतना समर्पण आमचें करतना ताणें जोडिल्लीं सडकां सोडवून तें जिवीत आमचें जाता. मागया आमी ताची स्तुती करया. जेजू आमच्या सुम्याक आमच्या सोडवून धरा. सोम्या तुका हांव होगलाप दितां. सोम्या तुका हांव वंदन करतां. सोम्या तुका हांव नमन करतां. सोम्या जेजू. सोम्या तुका हांव होगलाप दितां. वंदन करतां. सोम्या तुका हांव वंदन करतां. नमन करतां. सोम्या तुका हांव नमन करतां. सोम्या जेजू. आमच्या सोम्याक हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah, 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 Hallelujah. मागे आम्ही निरंतर आमका समर्पण कर पवित्र आत्म्या. आज पवित्र आत्म्या म्हाका आमच्या दयेंची सुदे वस्ती करशो. तुझ्या दयेंची येता तो आत्मा या संसाराच्या आत्म्या प्रास बडादीक म्हणटा. देखून त्या आवडतान भरोशान मोगान आज आमकां समर्पण कर. सगळी आमची मागणी ते सवा पिडाशडा कस संकट सगळे आमी भेटोवन मागया. तो देव आमच्या दयाच्या पांगडता विस्मितां करता. आजच आमकां तो आपडता बरी करता. आमकां मातने आमी कोरा खातीर मागता हांव तांकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी मागया. जशें सिरूस रायाक ताणें प्रेरीत केलो एक मंदीर जो देवा खातीर बांदचे खातीर त्या रायान आज्ञा दिली. आज देव आमकां पावता विविध तरांनी थोडी बडी हेरां मुखार आमच्या जिविताच्या ल्हान ल्हान वा व्हड व्हड संगती तोच्या पांगडता. सगळें ताका भेटोवया, ताका उलो मारया, ताची स्तुती कर आमी मागया. सोमिया तुका हांव जय जय म्हणटा. सोमिया तुका होसाना गायता. सोमिया तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या. सोमिया तुका हांव जय जय म्हणटा. होसाना. सोमिया तुका होसाना गायता. सोमिया तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुति कर मागे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. निरंतर स्तुति कर. आज सेवा आमचे अच्छा पांगडता. ताची महान कृत्य आमकां कळीत करता. ताची महिमा तो परगट करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हर गान तुका सुमया उगडाम तुका महिमान तुका सुमया आमकां आशिर्वादीत कर. तुझ्या नावान त्याच बळवंत नावान तुझ्या रक्तान आमकां धुवून नितळ कर. पवित्र आत्म्या आमकां सुमया आमच्या दयेंची येवच्या आमकां सर बांदपास बंदडेंतले पिडेंतले खंतींतले बेसारांतले निवार आमी भेटोवन शरी एक मागणी तूं आशिर्वादीत कर. वी प्रे लॉर्ड इन योर मायटी नेम. ब्लेस अस, heal us, deliver us, sanctify us. May your wonders be known to us, Lord. आमकां कळीत कर तुझी महिमा, तुझे यजपान, तुझे महान कृत्य आमच्या घरांनी कुटुंबांनी आमच्या एका संतनी सुम्याम ती वाळोवन दीत आमकां कळीस आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आनी आमी मणिपुरा खातीर मागता. कश्टांच्या भाव भयणी खातीर मागता. सुम्या समयस तांकां आशिर्वादीत कर. जाय अशें करपा दी. तुझी महिमा सुम्या समयस तांक परगट जावं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी मागे आमी वीत सवां खातीर आज जल्मा दिवसाचें रन करची. प लोबो पुणे, एरल बेंदूर 11th month birthday, एजियल डिकुन्ना बचपे, आदी नरोन्ना दुबाय, तशेंच मारिया लोबो मुक्का. अर्गांदीम विसारला विल्सन वेगस बेलतंगडी. हिलिंग फ्रॉम कॅन्सर जावन बरें जाल्ल्या एमिलिया डिसोजा मुंबय. दैवी काकुलतीच्या मनाक आशेर सॅम्युअल उर्वा
सेफ जर्नी बऱ्या पैना खातीर अर्घां दिता जोविटा कोरेया वसाय लीना डी सिल्वा मुखमार पॅट्रिक सिक्वेरा निडोडी विन्स्टन शॉन सिक्वेरा किन्निगोळी प्रत्येक त्या सवां खातीर आमी मागता रुपा मोनीस उद्यावार आनी विविध त्या सवां जणी हांगासर आमकां धाडल्यान समी संची त्या सवां भेटोवन आमी मागता तशेंच सेवा दिन जाल्ल्यान उडास करता बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस युसूस निर्मार्गा आग्नेस सिक्वेरा पेरमाय आयरीन रिटा मिनेजिस कासिया प्रिया रोड्रिगस बायंदूर पुलगदल्या आत्म्या खातीर मार्गरेट वास किनिगोळी पुलगदल्या आत्म्या खातीर आनी तेसा मार्गरेट वास किनिगोळी आल्बर्ट फ्लोरिन डेनिस आनी जुलियाना लोबो सुरतकल जुलियाना लुवीस देरेबायल फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी जमशेद आनी शिरीन गुसदैर वसाय रोनाल्ड आनी जेरोम डे सिल्वा मुकामार मॅगी मतायस निडोडी पुट्टा श्रियान लिली डिसोजा 8th death anniversary Malad Mumbai Mersin Machado Bachpe Stella Rodriguez Kanjurmark Remedian Ignatius Siqueira Kinigoli तशेंच लुईस रोड्रिगस आलंगार ह्या तेसां सुवे आमची तेसां भेटोवन सुम्याचे बेसांव आमी जोन घेवया. प्रवेश गीत कव्या ये 18 पेज नंबर 26. वंदिया सर्वेश्वरा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या गीताचे गाव्या मधुर नादान गाव्या स्तुती ताची उल्हासान गीताचे गाव्या मधुर नादान गाव्या स्तुती ताची उल्हासान बाप तो सर्वांचो मोगान आमकां पोसो बाप तो अदीक मोगाचो वंदिया सर्वेस्पराक ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं. क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देव आमकां आमचे थंय बरेंच करता उदार जावन आसा त्या प्रमाणे आमी ताचे बरी बरें करूंक आनी उदार जावंक तसो आमकां कृपा दिता प्रेरीत करता आनी आयच्या वाचपांनी तसो संदेश आमकां दिता. आज हांव सोमार जाल्ल्यान पवित्र आत्म्याचें मीस काडटा कित्याक पवित्र आत्म्याच्या कृपे विने आमी बरें करूंक शकना. देवाच्या आदारा विने आमच्यान कितेंच बरें करूंक जायना कित्याक आमी अस्कत मनशा सैमाची स्वभावार पोवटी आमी बरें करच्याक बदलाक आमी वायट करया म्हूण आमकां भोगता. अशें करया तशें करया आनी एक लाग अशें मुनिया म्हणून पूण हें सगळें आमी देवाक दिल्यार ताच्या कृपेन आदारान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी जियेल्यार बरें करयेत. एक घडी बोर आमचे दोळ्या आमी धांपया. आज ती कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागोवन घेवया आनी सबार पोटी बरें करच्या बदला आमी सुकोवन गेल्या
अस्खत सोर आमची पदकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसणे आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या सारून सांगता. मनान चिंतून तनातूच सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. बापा तुज्या आत्म्या उदेशी तूं आमकां चलयताय आनी तुजे राखणेन आमकां सांबाळताय. तुजे अपरिमीत काकुळटीन आमच्या मागण्यांक कान दी. पवित्र आत्म्याच्या शुभम देण्यानी आमकां बरोवन आमचो तुजेर विश्वास दवरतल्यांचो बावर्थ खेरीतपणी घट कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इस्राच्या पुस्तकांचो आराम. पर्सेच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सिरिस्पोरान जेरेमिया उदेशी उलयले उतर करे जावच्याक सिरिस्पोरान पर्सेच्या राया सिरुसाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडयांनी बरपी ही आज्ञा प्रगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियाचो राय सिरूस अशें सांगता. सिरिस्पोरान सगळ्याच्या देवान संवसाराची सर राज्यां म्हजे आधीन दिल्यांत आनी हांवें जेरुसलेमांत ताच्या मनाक आनी एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणूय आसा जाल्यार तो जेरुसलेमाक पाटी वचूं आनी देव ताचे सवे आसूं. वचून उरलेल्या हरेकल्याक खंयच्याय जाग्यार तो वस्ती करून आसा त्या जाग्याच्या लोकांक जेरुसलेमांत देवाच्या मंदिरा पासून रुपे, भांगार, सामान, गोरवां आनी कुशेमानाचो कानिको दिवंक जाय. तेन्ना जुदाच्या आनी बेजमीच्या कुटुंबांच्या मुखेल्यांनी, याजकांनी आनी लेवितांनी म्हणजे देवान प्रेरीत केल्ल्या सगळ्यांनी जेरुसलेमांत सिरिस्पोराची मंदीर बांदूंक तयार केली. ताच्या शेजाऱ्यांनी ताका रुपे, भांगार, सामान, जनवरां आनी मोलादी कानिको दिल्यो. त्या शिवाय कुशेमानाची दानाय दिली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सिरिस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सिरिस्पोरान परत्यान सियोनांत हाडली तेन्ना आमकां ते स्वप्नशे दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार केळटलो हांसो आनी आमच्या वंटांनी वळटली गितां. श्लोक. सिरिस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात. अनभावरती लेगून म्हणूंक लागले कसली आजापां सिरिस्पोरान तांचे खातीर केली नात. वय सिरिस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात देखून आमी संतोश बरीत जाल्या. श्लोक. सिरिस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात. जशे नेगेबांत उदकाचे तोड नव्यान वळटात तशे आमच्या गुलामपणाक परत्यान पाटी हाड सिरिस्पोरा. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती, गायन गितांनी करतात लुवणी. श्लोक. सिरिस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात.
वेता वेता दुकां गळोवन ती सरली, हातान घेवन अमचे बी, पाटी येता गितां गावन आयली, माथ्यार दवन लुवणेचो पेंडयो. श्लोक सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. तुमचो उजवाड दिवटे बरी मनशा मुखार पसळून दी. ते तुमचो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गींच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या येसुवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून लोकां जम्या लागीं म्हळें, कोणी मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पंदा दांपिना वा कटल्या पंदा लिपयना. बगार घरा भितर सरतल्यांक उजवाड दिसाशें दिवटणेर तो दवरता. दांपून आसलेलें कसलेंच उगडापें जाय नासतना उरचें ना आनी लिपोवन आसलेलें कसलेंच कळा नासतना वा उजवाडाक येनासतना रावचें ना. देखून तुमी कशें आयकतात ते विशीं चत्राय घेया. कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटलें आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां ती ताचे लागचे काडन व्हरतले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांते म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मातेव सुवांजेल आमी काडल्यार 5वा स्वर 16वी ओळू. देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. So that they may see your good works and give glory to my Father in heaven. बऱ्यो करण्यो. आनी तिस वंजेलांत मुखार आमी वाचलें ताच्या पयल्यांचे वळी जेजून म्हणलें, तुमी पृथ्वीचें मीठ संवसाराचो उजवाड. आनी आयच्या वंजेलांत जेजू म्हणटा, दिवो पेटोवन कोणें कळशे पंदा दवरूंक जायना, पूण तो वयर दवरचे, सगळ्यांक उजवाड दिवचे बरी. आनी असो संदेश आज देव आमकां दिता. आमी बरें करूंक आनी आमी बरें केल्ले निमती देवाक आमी महिमा दिवंक आनी ह्या खातीर देव आमच्या जिवितांत अजापां करता, महान कृत्यां करता. आयच्या श्लोकांत आसा, ताणें आमचे खातीर महान कृत्यां केलीं आनी आमी संतोश बरी जाल्या. कित्याक देव अजापां करता? कित्याक आमचें तें विचित्र महान कृत्यां करता ताचो मोग आमी साखोवंक, ताचें बरेंपण आमी नियाळूंक आनी आमी बरें जाल्ले निमती आमचो भावार्थ तो घट करता. आमी भावार्थांत तीर जावंक आनी अशें भावार्थांत तीर जावन भरोशान मोगान आमी मुखार वेता आसतना हेरांकी आमी देवाची वळख दिवंक शकता. देव जपां करता म्हणून न्ही, पूण देव आमकां बरें कर, घट कर, मागीर आमचे मुखांतर हेरां थंय ताची वळख तो दिता वा ताचो मोग आमचे मुखांतर तो परगट करता. आनी ह्या खातीर देव आमकां आपयता आमी बरें करूंक, देवाच्या आदाराचेर कृपेचेर होंदोवन आमी जियोंक. हेच्या पयल्या वाचपान पळया, सिरूस राय परकी परशी आसो, पूण देव ताका प्रेरीत करता. एक मंदीर जेरुसलेमांत बांदी जायत ताणें आज्ञा दिली, आदेश दिलो आनी ताचे मुखान देव ताच्या लोकांक बरें करूंक देवान हें सगळें केलें त्या राया मुखान. तशेंच देव आमकांय तेंच आपोवणें. देखून जेजू वंजलान म्हणटा, तुमी कशें आयकतात सत्राय करा. आमचो भावार्थ कसो आसा? आर बेजिक्स हॅव टू बी रायट. देवा मुखार येता आसतना आमी देवाक मनशाच्या रुपान मनशां बरी पळोवंक जायना. मनीस वेगळ्याच तरान पळयता, पूण देव तसो न्हय. देव बरो बरेंच करता
आनी आमकां बरें करूंक कृपा दिता. देखून तो म्हणटा जाचे लागीं आसा ताका आनिकय चड दितले, पूण जाचे लागीं ना तें आसलें कान उरतलें. देखून आमी देवा थंय जियेतना, आमी देवाक लागीं सरतना मोगाळ भवानी बनी फेथ इज द क्रायटेरिया. दुसरें कालें आमी पळयना. भावार्थ आनी त्या भावार्थान केल्लें देव पळयता आनी आमकां तस्सो करपा तस्सो आदार दिता. आनी ताचे बरी आमी बरीं जावं आनी तस्सो मोग तस ताची कृत्यां हेरां थंय ती परगट जावच्या कामकां तो वापरता. मागीर आमी देखून आज हांवें पवित्र आत्म्याचें मीस काडलां, कित्याक पवित्र आत्म्या विनय आमचे सके आमी कांय करूंक शकना, बरें करूंकय आमकां जायना. पूण पवित्र आत्म्या प्रमाणे आमी ताचे करपा घेवन जियेतना आमकांय आमी देवा बरी बरें करेन. तरी ती करपा ह्या बलिदानांत आमचे खातीर आमी जोन घेवया. आमेन. बटवण्याचे कीर्तन D1 पेज नंबर 38. अप्पा बापा सर्गींच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या आमकां बदलून पुण्या वयना संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्रपेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुका आमी भेटोवंक काडल्यान ती देणी मानून घे. जेजूच्या आशिसांचेर देवोन तांची काळजां पेटयलीं. तो पवित्र आत्मो आमची देणी पवित्र करूं आनी आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोव. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळे आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. हरे काळा गरजेची आनी फायद्याची देणी वाणटाय तूं आमकां उदारपणी. आनी तुजी पवित्र सभा चलयताय विचित्रपणी. भक्तीन तुजी साकरी करूंक, कश्टा अडकळींनी तुका उलो मारूंक, सुखा संतोसांनी तुका दिनवासूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी सुबम देणी तिका तूं दिताय निरंतरी. देखून जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुज्या दुतां भक्तां सांगाती सर्गार पृथ्वीर उल्हासा सगळीं आनी तुज्या महिमे गायतात निते काळी. पवित 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 रासो सर्वेश्वर तू सतानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय
बापा क्रिस्तून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून इंदनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावरतसो गोट परगटुया, जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वांची काल सुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणरगत सेवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अवकार मर्या देवाचे माया संगती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनाक सरपोदवेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देव आमकां बरें करूंक आपयता, ताची कृपा आमकां दिता. सदांच आमी बरें करून सुम्याक महिमा आमी हाडच्यात. ताचो आदार मागोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सगळीं सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मान अर्दल्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार. कंती बेजारांतली आमकां निवार आनी सोर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. एक घडी पवर आमी शांती खातीर मागे आमच्या काळजांनी संबंधान कुटुंबांनी आमच्या गांवांत देशांत प्रत्येक तरान मणिपुरान शांती स्थापन जावं सुम्याची
आनी विविध राष्ट्रांनी खंय झगडीं आसा झुजां थंयसर देवाचें राज ताची शांती स्थापन जावं. समेयान जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दंडतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकपटान सांबाळ. तूं जी येतान राजवड चलयता ही ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सवे असो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त बरें करीत गेल्लो आमकांय बरें करूंक कृपा दिता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतात ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी लाभतली. काळजांत रावोंक आयल्या मोगाळ जेजू म्हज्या तुका हांव वंदिता. तुजी स्तुती गायता. म्हजो मोग केलोय ह्या संवसाराक आयलोय म्हजे खातीर बली जालोय. रगत वारयले म्हजी पत्कां धुली नव्या जिवान म्हाका भरलोय. काळजांत रावोंक आयल्या मोगाळ जेजू म्हज्या तुका हांव वंदिता. तुजी स्तुती गायता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा ह्या सर्गींच्या जिवना वरवीं आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें जावं ह्या खातीर तुवें विचित्रपणी तुज्या धर्मदुतांचेर धाडलोय. त्या पवित्र आत्म्यान आमकांय भर आनी तांचे बरी आमकांय तुज्या मोगाची साक्षीदारां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमच्याय सवे असो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडोवकार. दिसांनी सुमयाच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी. दिसांच्या दिसांनी सुमयाच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बगाना. सुमयाचो उत्सवाहात म्हजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. चिमयेच्या दिसांनी सुमयाच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव